हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोला आमिली. आतां एक खबर येयल्या की सगळ्या आमच्या लोकांच्या मागण्यांनी इंडिया आनी इंडिया भायले गोंयचे आनी गोंयचे भायले सगळ्या लोकांच्या मागण्यान देवान आयकिले आनी हे दोग जाण सिस्टर वंदना फ्रांसीस आनी सिस्टर प्रिती मॅरी हांकां दोगांकूय आज छत्तीसगड कोर्टान तांकां बेल दिल्या. ती कंडिशनल बेल जावं 2-4 वस्तू आसाय तितून. फॉर एग्जाम्पल कितें 50,000 बॉन्ड दवरूंक जायो, विटनस दवरपा जाय, पासपोर्टूय हँड ओवर करपा जाय, हे भाशेन थोडी कंडिशन आहाय. पण तितून सगळ्या संवसाराच्या लोकांचो हातबोट आसा. चड करून हेचो मेजॉरिटी कम्युनिटीचो लोक आसलो तो म्हणल्यार हिंदू. हे जायते जाण बरे इंटेलेक्च्युअल्स दे स्टूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आनी हेजेर हे एरेस्टाचेर ज्या प्रमाणान तेमी केले ते एरेस्टाचेर तेमी निशेध मारलो आनी आयज त्यांची बेल जाली. आनी ही बेल जाल्या उपरांत जायत्या भाशेनी चर्चा कडेन चलतली. पूण म्हाज्या भाशेन म्हाका जाल्यार दिसता दिस विक्ट्री इज नॉट विक्ट्री ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, स्टेट्स ऑर द नेशन्स. दिस इज द विक्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हे आमचे इंडियेचें जे संविधान आहा ही जीत जावन आसा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो थँक यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. शुक्रिया सगळ्यांक ज्या लोकांनी हे दोनूय माद्री पासत मागले आनी आपापले भाशेन प्रयत्न केलो तेंचे सुटके पासत इन एनी फॉर्म, एनी कंट्रिब्युशन इन एनी वेज. आनी एक पावटी देव बरें करूं. थँक यू व्हेरी मच.